प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वा विसवोर वोड 12 ते 19 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 12 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतली. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोणकोणीन घालून राजां आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितली. म्हजे विशीं गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेग मेळटलो. म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदी फुडेंच तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोड मनांत दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतून उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयणी, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमच्या भितरल्यान कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत चोखली तुमचो दुयेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां तो पोत्तून येवचे पयलीं कितें घडटलें ताजे विशीं तो आमचे कडेन उलयता. आनी बाबणीनो, जेजून हीं उतरां आपल्या शिसांक कित्याक सांगलीं आनी आयज आमी जें उतर आयकलां आमकां हीं उतरां कित्याक तो सांगता. बाबणीनो, लोक तेन्ना जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो देव मंदिरांत पिवून म्हणटालो इतलें सोबीत देव मंदीर, इतलें बरें दिसता. ज्या भाशेन आतां लोक इग्रोज बांदता आनी म्हणटा काय बरी सोबीत इग्रोज मारता, कितले आल्तार बरें केल्यात, काय बरें पेंटींग केलां, व्हडले व्हडले कॅथिड्रल आनी व्हडली इग्रोज बांदल्या. आनी लोक थंयसर पळोवन तांकां दिसता आमी कितें इग्रोज बांदल्या आनी कितें बरें बांदलां, बरें दिसता तें. आनी जेन्ना हो लोक अशें म्हणटालो जेरुजलेमच्या देव मंदिरा विशीं, जेजू तांकां सांगूंक सोदता वेळ येतलो फातराक फातर उरचो ना, सगळें पडोन मोडटलें आनी सगळ्याचो द्वेस जातलो. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजूचे शीश जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, सायबा म्हणटात, गुरुजी हें केन्ना घडटलें. आनी जेजू आतां सांगता, म्हणटा तुमी फोटो ना जावंक हांगा थी पडनाका, कित्याक ह्या काळार खूब लोक येतलो आपलें नांव घेवन म्हणटलो हांव जेजूच्या नांवान येयलां, हांव आतां जेजूच्या नांवान हांव तुमचे फुडें आसां, हांव जेजूच्या जाग्यार हांव आसां. आनी खूब लोकांक फटयतले. कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर नोको, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, जो कोण देवाचें उतर पाळिना, फकत धर्म करता, तो आतां लोकांक फटयतलो. कित्याक तो म्हणटलो आतां म्हजें पोजिशन आहा, म्हाका व्हडलें हें आहा तें आहा, आनी ताका लागून खूब लोक फटवतलो. पूण जेजू कितें म्हणटा, तुमकां फटोवना जावंक तुमची चोत्राय म्हजेर दवरा. कित्याक तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमकां धुमाळो तो लोक दितलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी पळोवया आमकां धुमाळो कोण दिता. कोण ना जायत, आमकां कोणूच धुमालो दिना. कित्याक आजून पासून आमी जेजूचे पाटलादार जावन आमी फटवल्या की आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमी फटवल्या आमी जेजूचे पाटलादार म्हणून, आमी फटवल्या की आमी जेजूचे सोत मानता म्हणून. कित्याक आमी फकत धर्मान बुडल्या, आमी फकत धर्म करता, पूण आमचो समन देव अशी ना. आमी पवित्र आत्म्याक वळखना, आमी ताचें उतर नको, आमी ताचे उतरा प्रमाणे चलना, आमी फकत धर्म करता, मागण्यांनी हा, फगले फेस्तां करता. पूण भाव भयणीनो, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जो कोण उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे तो चिंता, भाव भयणीनो, देव ताच्या वरवीं आपणाचें बरें जिवीत ताका दिता. देव ताका खरेपणी म्हणजे उजवाडान हाडटा. तो आतां एक खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, आमीच एक प्रश्न आमकांच विचारुया, आमी खरेपणी जेजूक सोत मानता काय, ताचें उतर आमी आयकता काय, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता काय, आनी तें उतर आमी पाडून आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता काय, हें आमी करिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. जेजू म्हणटा
तुमी खरेपणी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजें उतर आयकोन त्या उतरा प्रमाणे चलोन एक जैतिवंत जिवीत जियात जाल्यार दुसऱ्यांचे दोळे फुट्टले, लोक तुमकां दुमाळो हाडटलो, लोक तुमकां त्रास करतलो, पूण तुमी भिरांत आसपाची गरज ना. कित्याक जेन्ना लोक तुमकां गोट धरून हाडटलो, बणकोणीन घालतलो, तुमकां सुबे माजार म्हणजे व्हडल्या लोकां फुडें म्हणजे ताच्या पोजिशना फुडें हाडटलो, तेन्ना तुमकां कसलीच भिरांत ना कशे भाशेन उलोवपाक ते हांव तुमकां जाणवाय दितलो, पवित्र आत्मा तुमकां जाणवाय दितलो. कित्याक भाव भयणीनो, आमी फकत आमी आमचेच मागणे करता, आमी सजमत आमी धर्म करता म्हणून आमी एक दीस आमचें तारण जाला म्हणून आमी सजमता की आमी खरेपणी आमी 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 कितें म्हणटा ते भाशेन आमी सासणेचें सूख पावतले हांव ना. भाव भयणीनो, आमी चुकल्या, आमी फटवल्या. आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी, आमकां जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, आमकां जाय तें उतर आमी आयकून त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी तें उतर आमी पाळटा. आतां भाव भयणीनो, आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावतले. लोक आमकां दुमाळो हाडटलो, पूण त्या दुमाळा वरवीं आमकां मारीत जिवी मारीत पासून जाल्यार देव आमकां सांबाळून दवरतलो सासणाच्या सासणाक. कित्याक ताणें आमकां सांगलां, जो कोण म्हजो पाटलावदार जाता ताका कोशडॉक भोगचे पडटले, लोक ताका दुमाळो हाडटलो, लोक ताचेर आड वेतलो, खूब जाणांक ती जिवेशी मारतली. पूण ताचे उपरांत जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा, पूण तुमच्या माथ्याच्या केंसाक एका केंसाचो लेगून नाश जावचो न्हय, थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो. आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार आमी खरेपणी हें सासणाचें सूख भोगूंक सोदता जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकया, तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाडुया. दुमाळो येत जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना, कोणें आमकां जिवेशी मारीत पाडून आमकां कसलीच भिरांत ना. कित्याक आमी सासणाचें सूख आमी आमच्या जेजू बरोबर जियोंक पावतले. आनी ह्या निमाण्या दिसा जेजू येवचे पयलीं आमी घोट रावन, आमी भावार्थान रावन, आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.